आमचे सरपंच बी निवडून दिल्ले आसा ते आमचे 8 मेंबरांचे सपोर्ट आसा आनी ते आज निवडून दिल्ले आसा. जी आमची कामां आसा ती तेणी फुडें व्हरची आनी तितून आमच्या गांवचो जो विकास आसा तो बरो जावचो आनी आमदार आमच्या मिनिस्टर आमच्या तेंच्यांनी सपोर्ट करता आनी आमची कामां फुडें उरल्या ती फुडें व्हरची अशें हांव आमच्या सरपंचाक रेगुलर घालता आनी ते बी निवडून दिल्ल्या बद्दल ताका हांव थँक्यू म्हणटा. सरपंच विलेज पंचायत हांव सगळ्यांचे हांगा उपस्थित 5 मेंबरांचे सगळ्यात पयलीं आभार मानता की त्यांनी म्हाका बिनविरोध सरपंच पदाचेर निवडून दिलें. आनी दुसरें म्हणजे आयज जगाचेर जी महामारी चालू आसा कोविड-19 व्हायरस त्या पासून हांव आमच्या जनतेक आव्हान करता की त्यांनी आपल्या जिवाची काळजी घेवपाची, फेस मास्क यूज करपाक जाय, सॅनिटायज करपाक जाय आनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाक जाय. आनी आमच्या गांवाची विकास कामां जी रखडलेली आसात ती हांव हे सगळ्या आमच्या 5 मेंबरांच्या संमतीन पूर्ण करपाचे प्रयत्न करतले आनी अजुनूय विकास कामां आमी फुडें करतले. जी म्हाज्या आज्यानी ही जागा डोनेट केली पंचायतीक, त्या जागेर आयज हांव सरपंच म्हणून निवडून आयल्या बद्दल म्हाका खूब आनंद जाल्लो आसा. आनी परत एकदा सगळे आमच्या 5 मेंबरांचे आभार मानता, पंचायत स्टाफाचे आभार मानता, रिपोर्टरांचे आनी सगळे जनतेचे आभार मानता. धन्यवाद. हांव अनंत गडेकर पंचायत मेंबर. आयज हांगासर आमची मनीषा आपा नायक हे अनअपोज नॉर्मलचे सरपंच सिलेक्ट केल्ले आसा. बरे एक्सपिरियन्स असे आमचे कॅन्डिडेट गेले 3 वर्सां ते डेप्युटी सरपंच म्हणून आमच्या ग्रामपंचायतीन काम पळयता. आमची कितलीशींच कामां डेव्हलपमेंटाची कामां चालू आसात. तेचे फुडें टेंडरां थोडी जावपाची आसात. ताका लागून हांव सरपंच आनी आमी सगळे मेळून